पुस्तक सुद्धा बरेच आता नाही सलाम वर्दी काल 19 डिसेंबर सलाम वर्दी गणेश चिल्ड्रन्स ऑल टुगेदर किती पुस्तकाचं मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आमच्या रेग्युलर डेली योगाभ्यास. ओके थँक्यू. आमचे पतंजलीचे सगळे सगळे लावून ना तिथले लावपाक मेळायचे लावपाक मेळटा. डेमो घेतात रेग्युलर डेली प्रॅक्टिस करपाक आणि भुरग्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनासाठी आमच्या विविध तरान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की ती कॉन्सन्ट्रेशन वाडोवपा खातीर योगा कसो हेल्पफूल आसा. आज तुमचे पैकी आकाश पुस्तक घेतलं नो नो जस्ट व्हॉट इज द प्राइस ओके जस्ट या मॅडम काळोख मच्छे का लाईट नाही लाईट नक्की चालला चांगला
या. या असं पाहिजे. म्हणजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाच्या वतीने आमची सेंट्रल लायब्ररी आज बुक प्रदर्शन घातिल्लें आसा तांणी वट्ट जवळ 48 बुक सेलर्स किंवा प्रकाशक त्यांच्यानी आपल्या एक्झिबिशना भितर सहभाग घेतलो आसा अक्रॉस द कंट्री. आणि अशाच अनुषंगान हो एक अत्यंत महत्वाचो उपक्रम आज म्हज्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयान लोकां खातीर विविध तरेची पुस्तकां एकाच फ्लोराचेर तांकां पळोवपाक मेळटली, ताका परचेस करपाक मेळटली, गिन्याना भितर भर घालपाक मेळटली आनी जें कितें ना ती पुस्तकां आमकां ह्या माध्यमांतल्यान मेळोवपाक शकता. हांव सदांच म्हणटा की आयुश्यान पुस्तकां ही आमकां एक दिशा दाखयता आनी जगाचो प्रवास करपा खातीर किंवा जगान भितर खंय जर वतलो जाल्यार तो विविध लेखनकांनी आपलो जो अनुभव जो त्या पुस्तकांनी व्यक्त केल्लो आसा तो आमच्या खातीर खूब एक प्रेरणादायी जावपाक शकता, आमच्या जिवनाक एक वेगळी कलाटणी जावपाक शकता. आनी म्हणूनच पुस्तकां वाचन आनी वाचन जर सुटलें किंवा वचन जर तुटलें जाल्यार मनशाचें बॅलन्स जो आसा तो बिगडपाक शकता. म्हणून वाचन आणि वचन हे दोन्ही गोष्टी कडेन निगडीत तातूंतल्यान जर आमकां कितें ज्ञान जर मेळपाक जर शकता जाल्यार तें पुस्तक मेळपाक शकता. आणि पुस्तकांतल्यान अश्यो बऱ्योचश्यो प्रेरणादायी अश्यो गोष्टी आज बऱ्याचशा लेखकांनी मांडिल्ल्यो आसात. आणि हांव तुका म्हजेंच जर उदाहरण जर हांव तुमकां घेवपाक जर हांव सदांच व्यक्त करता, पुस्तकांची शब्दांतल्यान प्रेरणा घेवनूच आज हांव आमदार जाल्लो आहा. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन हेजें पुस्तक वाचले नंतर, कारण म्हजें राजकीय कारकीर्द ही बरीचशी संघर्शमय राजकीय कारकीर्द आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनी तेजो पुस्तक वाचून कितें करपाक शकता हेजें ज्वलंत मुर्तिमंत उदाहरण जर कितें आहा तर हांव म्हज्यान दिवपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव अर्ज करतलों, अपील करतलों तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांक हेंच तें वय आसा जे ज्ञान जर तुमकां जर संपादन जर करपाक जर जाय, मुखावले 10 वर्सांनी तुमकां जी नॉलेज त्या गतीन मेळपाची तुमी आतां जर सुरू जर केलें जाल्यार 10 वर्सां मुखार मेळणारें नॉलेज तुमकां आतां प्राप्त जावपाक शकता. आनी हांव म्हणटलो की निदान कमीत कमीत 20 मिनटां ते 30 मिनटां तरी तुमचे शालेय पाठ्यपुस्तकांतले सोडून अशे तरेची कादंबरी सुद्दां वाचप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक हांव नमूद करतलो की शिवाजी सावंताचे मृत्युंजय हे जी कादंबरी जी आसा किंवा शरद तांदळे हेजें एक पुस्तक आसा आमचा बाप आणि आम्ही, हे 2 पुस्तकां वाचची जेणे करून तुमी कोण आसा, तुमकां कोण जावपाक जाय ही तुमच्या हृदयान भितर घर करून रावपाक शकता. आनी हें जर तुमी जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता पुस्तकां ही मस्तकाक एक बळकटी दिता. आनी हांव सदांच म्हणटा की पुस्तकांनी मस्तक सुधारता. जे मस्तक सुधारलेलं असते ते कुणापुढेही नतमस्तक होत नसतं. पाठीचा कणा ताट ठेवण्यासाठी प्रत्येक माणसाने पाठीचा कणा ताट ठेवणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि ज्या माणसाचा पाठीचा कणा ताट असतो तो दुसऱ्यासमोर कधीही झुकत नसतो. आणि ही जर ताकद जर कोण जर निर्माण जर करता तर ते आमकां पुस्तक दिता.
हे आजचे हे प्रदर्शन जे आसा ते प्रदर्शन खूप खूप अत्यंत महत्वाचें आसा. म्हजे संचालक, म्हजे क्युरेटर, म्हजे सिनियर लायब्ररियन सगळ्यांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता, कारण इतली मेहनत घेवन तेंच्यांनी आज हे पुस्तक विक्री आणि प्रदर्शन ताचें आयोजन केल्लें आसा. आणि ह्या निमित्यान सगळ्या विद्यार्थ्यांक आणि जाणट्यांक सुद्दां ही एक पर्वणी जावन आसा. ती पर्वणीचो तुम्ही लाभ घेवचो अशें समस्त गोंयकारांक आणि वाचकांक म्हजे नमळाईचे मागणे तुमच्या माध्यमांतल्यान आसा. किती सगळे गोंयकारूच आसा काय भायले? कितें ना हांवें म्हणलें मरे सुरवातीकूच महाराष्ट्रा विविध दिल्ली सगळे तरेचे पब्लिशर्स आणि बुक सेलर्स सगळ्यांचो आस्पाव आसा. टोटल 48 स्टॉल्स. 48 पार्टिसिपंट्स म्हणजे वेगळे वेगळे बुक सेलर्स किंवा प्रकाशक जे आसात किंवा तांचे सगळ्यांक आमी तांकां स्पेस अलॉट केल्लो आसा. सर एज अ पॉलिटिशियन तुमचो टायम बिजी आसता तर तुमी रिडिंगाक टायम कसो मॅनेज करता? डेफिनेटली हांवें म्हणिल्लें आसा न्ही, आज हांव पॉलिटिशियन जर जालो जाल्यार निराशेच्या चिंतेच्या खाईत हांव आशिल्लो, पूण पुस्तकां वाचूनच त्या निराशेची खाई हांवें पयस करून आज हांव ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पाविल्लो आसा. केन्ना केन्ना अशें जाता, अशे ह्या संवसारांत भितर बरेचशे लोक आसात की पुस्तक वाचले बद्दल तांकां न्हीद येना, त्यांचे बॉडीची रिलॅक्स जे मेळटा म्हणजे जसो मनीस तो कसो घेता ताजेर आसा. सबकॉन्शियस मायंड जें आसा ताका नवचेतना मन आमी जें म्हणटा, तें नवचेतना मन जर आमी वेवस्थीत सांबाळून आनी ताचेर सामको डीप जर आमी विचार जर केलो, डेफिनेटली वी आर गोईंग टू गेट द 100% बेनिफीट आउट ऑफ इट. आणि म्हणूनच हांव म्हणटा वाचाल, आणि म्हणटालो वाचाल तर वाचाल, होच म्हजो शेवटचो. सर तुम्ही आता बुक ते ऑर्गनायज केला ते लाईट ना होला खंयचे लायट कितें कालो का न्हू थँक्यू फोकस घाल थँक्यू ते आनी कितें हाडटलो. सर